दीस आयतार जुलैची 6 तारीख 2025. सद्या कालाचो 14वो आयतार. पयलें मसप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें मसप. अध्याय 66 10 पर्यंत. जेरुसलेमासोवे संतोष बरीत जाया. तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदान करतल्या समेस्तानो संतोष बरीत जाया. तिचे समे संतोष बरीत जाया. बुजवण दितली तिची स्तनाची वंद दोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरोन वमतता त्या वाळा परी राष्ट्रांची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 66 1-3 4-5 6-7 आनी 16 आनी 20. श्लोक. भुमीच्या निवासेनो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या निवासेनो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायन आनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा, कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडटा. तुजी वांकणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां थटाक करतात तसली ताची कामां. श्लोक. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुखी धर्ण जाता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजाय नासता उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी आनंद पावता. तो आपले पदवेन सदांच सरास वर्सलयता. श्लोक. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तांनो, तुमी सुमेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णितां आयका. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दुसरें मसप. सांपावलान गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसप. अध्याय 6 वळ 14-18 पर्यंत. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय व्हडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सायिल्लें बरी. कित्याक जेजू क्रिस्तांतय सुनती उपकाराना असुनती उपकाराना. उपकारता नवे रसन मात्र. हे नियम पाळटल्या सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायेलकारांचेर समाधान आनी दया देवूं. ह्या फुडां कोणीय म्हाका उपादर दिवचें न्ही. कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वयतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सवे आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता.
सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 1 ते 12 आणि वळ 17 ते 20 पर्यंत. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोग लेखान आपल्या मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेताक वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेक चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणाकी सालाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजय नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडतो. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. उपरांत धाडलेले ते 72 संतोशान पाटी येयले आनी म्हणाले, सोम्या, तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगा लागलो, अंतराळांतावन जगलांनी पडल्या बरी सैतान पडोन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप, इंचू आनी दुस्मनाचें सगळें बोळ पांयां दळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादक करचें ना. तरी पूण देवसाक तुमकां घाल जातात देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश पावा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. एक फामद व्यक्ती खंयच्याय जाग्यार कार्यक्रम दिवंक वचचे पयलें ताच्या व्यक्तीक धाडन जाग्याची बरी तनकी कर. तो जागो सारको आसा म्हण परिक्षा करता. तितलेंच न्ही, हर एका कार्यक्रमाक ध्येय वा की विंचून काण ताचे वयर नियाळ करता. तसलेच सन्निवेश आमी आयचे सुवार्तेंत वाचता. जेजू लोकां समोर 72 शिसांक विंचून तो वचूंक आसच्या जाग्यांक तांकां धाडटा. जेजू तांकां एक ध्येय वाक्य विंचता. पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. सोम्याच्या मिसावाचे उद्देश देवा थंय संपूर्ण भावार्थ आनी भरवसो दवरिजे म्हूण. संवसारी वस्तू आमकां आदाराक येनात वा संतोश दिनात. बगार चड आनी चड अवलंबीत करतात. ह्याच बरवश्यान ते 72 जण मिसावाक भायर सरले. उपरांत पाटी येवन संतोशान जेजू लागीं तांचो अनुभव वणतात. जेजूच्या मिसावांत आपणाकच समर्पितल्या हर एका मिशनरीक सोम्याचेर बरवसूंक ताचो सांगात जोडूंक आनी हेरांक शांतीचे हातेर करूंक आपयता. आमकां जाल्लो खरो अनुभव अर्गां आनी आराधनांनी सोम्याक होगुळसया आनी ताचे थंय वांटून घेवया.